संदेशान उलयतना आपल्या मनोगतान सांगलें की खूब वाद तयार जाले आनी पुस्तक येवच्या पयलींच खूब प्रश्नय तयार जाले. ताज्याच कवितेन एक आसा की प्रश्न सोडून दिल्यार आनीकय घुस्पता सुटना. आतां खूब जाणां इवन म्हाका प्रश्न पडिल्ले, सो हे प्रश्न आमचे बरोबर आसा काय ताजे बरोबर आसा हाजेर म्हाका दिसता उजवाड प्रोफेसर राजय पवार घालूंक शकतलो. हांव नकळो तो कित्याचेर उलोवपाचो आसा पण येवन उलोवचें. माचयेर आमकां वर्च्युअली संबोधीत केल्ले म्हजे इश्ट इब्राहीम अफगाण, उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश वज्रेकर सर, स्वता जाणी आपूण जावन आमच्या हातान फस्कांनी तेल दिला वा केरोसीन पेट्रोल कितें आसता दिला ते कवी संदेश बाब प्रभुदेसाय, रामाबाब क्युरेटाचे, तशेंच प्रशांतीबाय आनी उपस्थित सभाघरांतले सगळे महानादीक. जशें ओदळ संदेशान सांगलें की हांव कितें उलयतलो ताकाय खबर ना आनीक खऱ्यांनीच ताणें म्हाका एक उतरान पसून विचारूं ना, पूण ज्या दीस ताणें सांगलें त्या वेळार हांवें ताका एकच गजाल सांगली की तुका जाय तशें बी उलोवपाक जाय अशी अपेक्षा धरून तूं जर म्हजे कडेन तें दिता आसत, कारण आमी पयलीं ओरली उलयल्ले पूण हांवें कांय छापील कांय पळोवं नाशिल्लें. तें सांगले उपरांत ताणें सांगलें आपल्याक तर हेंच जाय की तूं कितें तरी तुजें मत मांडटलो आनी अभ्यास करून मांडटलो. आनी हरशीं म्हणून वाद आनीक संदेश हांचें बऱ्याच वर्सां सावन नातें आसा. हें जें पुस्तक म्हळ्यार हांवें जें पळयलां तें म्हाका जी तुवें फायनल कॉपी म्हणून धाडिल्ली तीच PDF, पूण आत्तां पुस्तकाचेर नदर मारतकीर एक दोन कडेन म्हाका करेक्शन्स केल्ली जाणवली, ज्यो हांवें चुको म्हणून मार्क केल्ल्यो. म्हणजे आतां हातूंतले कितलेशे तातूंत उरतले तेवूय म्हाका खबर ना आसा काय ना. म्हणून हय आसूं येतात, आसतल्यो. 60 वयर आनी 60 हें जें 60 आसा ताजे फाटली भास जेन्ना वाचपाक वता तेन्ना तातूंत भितर म्हाका आमी ताका एक थोडोसो आयज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो जमानो जाल्लो आसा आनीक स्क्रिप्टीच्या नदरेन पळयता आसतना खुबशे आमी आर्टिफिशियल कांय गोश्टी करपाक लागल्यात. तशेंच तरेचो प्रयोग तांणी केलो. म्हाका खबर नासलें 60य बी आर्टिफिशियल म्हणून. पुस्तक वाचतना म्हणजे हातान घेतल्या उपरांत खुबशे दुबाव, आमी जाका भ्रम म्हणटात, कोंकणी भाशेचो एक स्वभावगूण आसा की जोडाक्षर आयलें की तें सोडून उलयतात. म्हणजे मरण आसल्यार तें मरण जालां, आमचे कडेन दोनूय बरोवपान आसात, किंवा कृष्ण आसल्यार किरिष्ण जाता. तसो भ्रम आमचो भरम, हांवें जाणट्यांक खूब जाणांक भरम उलयता आसतना आयकलां, ताज्या तकलेन भरम आशिल्लो म्हणटकीर हें 60 काय भरमसाट सगळ्या नदरेंतल्यान म्हणजे तातूंत जो अर्धचंद्राचो वापर जाला तो तर सारको भरमसाट आसा. वाचतना एक गजाल आसा, तुमी मुद्दम पुस्तक वाचतना खूब मजा येतली. एके बसकेन वाचून जावपा सारकें पुस्तक ना. ताजें कारण एक की इतली संवय आनी संवकळ जाल्या आमकां मात्रा आनी अर्धचंद्र नासतना ती मात्रा जी आसा ताका आमी अर्धचंद्र खंय आसा हाची जाणीव घेवन वाचप, ह्या गजालीची इतली संवय जाल्या की हें वाचतना त्रास जाता आनीक वेळ लागता. म्हाकाय लागलो. व्हॅक्यूम पयर एक कडेन हांव गेस्ट आशिल्लो, चीफ गेस्ट, त्या वेळाच्या स्कुलाच्या भुरग्याक ताका ते स्पेल बी आनी वेगवेगळे कॉम्पिटिशन आसता, तातूंत ताका गोंयान कितले तरी 15वो काय 16वो कितें रँक मेळ्ळा, ताका बक्षीस दिवपाक. सो हांवें ताका कानान विचारलें व्हॅक्युमाचें स्पेलिंग कितें बाय म्हणून, प्रायज दिताच. सो ताणें म्हाका सांगलें VACCUM म्हणून हांवें दिलें. म्हाका फक्त पळोवपाचें आशिल्लें की ताका व्हॅक्युमाचें स्पेलिंग खबर आसा काय म्हणून, पूण व्हॅक्युमाचें स्पेलिंग हें न्ही जें आमी बरयत आयल्यात, जें आमी चिरीत आयल्यात. कारण हें स्पेलिंग जें सांगलां व्हॅक्युमाचें तें धर्तरे वयल्या खंयचेच डिक्शनरीन ना, धर्तरे वयल्या खंयचेच डिक्शनरीन ना.
वॅक्युमाचें स्पेलिंग एक्चुअली VACUUM. आतां आमकां दिसतालें हो कितें तरी वेगळें सांगता म्हणून. तुमी तुमच्या मोबायलांतली डिक्शनरी चॅक करपाक हरकत ना आतां न्ही मागीर, ऑर खंयचीय डिक्शनरी चॅक करपाक हरकत ना. इट इज VACUUM. हांवें म्हजे चलयेक हो एक्सपेरिमेंट करून पळयलो. ताका हें स्पेलिंग शिकयलें आनी बरोवपाक लायलें आनी टिचरीन तें रॉंग करून धाडलें ताच्या स्कुलान. म्हणटकीर आमकां चुको आमी इतल्यो चिडटात की केन्ना केन्ना आमकां दुसरें कितें जें आसा तें पचोवप कठीण जाता. आमी तें चूक काय बरोबर हो भाग कुशीक दवरया. म्हणटकीर हें पुस्तक वाचतना म्हाका त्या हातूंतल्यान प्रोसेसांतल्यान वचचो पडलो की कितले कडेन अर्धचंद्र आनी अर्धचंद्रा भितर मागीर तो अनुस्वार म्हणजे नाकियो अर्धचंद्र नाकियो ओ जो आसा वा नाकिये ए जें आसा तें वाचपाच्या संदर्भांतल्यान म्हाका खबर ना हातूंत तुमी सगळें एक जस्ट मातशें एकदांच म्हाका पुस्तक देवी सगळें मिस्टेकी जालें काडल्यात काय ना तें पळोवप शक्य ना. पूण एक दोन सुरवातेचें पळयलें की म्हाका कळटलें की हांवें कितें उलोवचें न्ही म्हणून आतां फुडें. कारण पत्रकारूय बी आसात. क्युरेट बुक्स प्रायवेट लिमिटेड गोंय भारत बरयला. सो तें गोंय जावपाक जाय म्हणजे तुज्या हाणें वचत जाल्यार ना पुस्तक तुजें पुस्तक तुजें प्रकाशकाचें कांय नासता भितर. प्रकाशकाचो फक्त पयसो आसा. प्रकाशकाचे भितरलें कांय ना. एक अक्षर प्रकाशकाचें ना. प्रकाशकाचो एड्रेस तुवें दिला. सो हांगच्यान सुरू आनीक तें म्हाका दिसता प्रक्षेपण करपाक मेळचें ना तुवें केलां जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण फुडें तें अशें धरून म्हाका जायत्यो भितर म्हणजे हें कित्याक मार्क केलें हांव ताच्या अर्धचंद्राचें समर्थन करता वा विरोध करता ही गजाल कुशीक दवरया. पूण जें कंटिन्युयम आमी जो सोदतात वा आमी म्हणजे प्रमाणीकरणाची एक रीत तीच की जें सगळें युनिफॉर्मिटी जी आसा ती पुस्तकान पयल्या पाना सावन निमाण्या पाना मेरेन जेन्ना आमी कितें बदल करतात त्या वेळाचेर ती युनिफॉर्मिटी दवरप गरजेचें आसता. कारण बदल जाणा जावन केल्लो आसा म्हणून ती पाळप गरजेचें आसता. सो अशे भितर जायते कडेन आतां हांव उलयतां तें भितर चेंजीस जाल्यात म्हाका खबर ना. तुजें हांव भाशण सुद्दां उलयता आसतना मुद्दाम आयकतालो आनी हांव चिंतून आयिल्लो की संदेश उलयता आसतना संदेश म्हाजें म्हणटलो, संदेश हांवें म्हणटलो, संदेश हाडलेले म्हणटलो न्हू म्हणटलो. पूण तातूंतलें ताणें कांयच म्हणूं ना. तुजें भाशण हांवें रेकॉर्ड केलां तूं जशें म्हाजे करता तशें. कारण ताच्या पुस्तकान तो वयलो बी कांय कडेन म्हणटा पूण धर्तरे वेलो म्हणटा. सो ही जी युनिफॉर्मिटी आसा म्हणजे जाता कितें म्हाका हो खूब आवडीचो विशय एक्चुअली. आमी खूब फावटी उलयल्यात ह्या गजालीचेर आनी म्हणून घडये ताणें म्हाका आपयला. आमी जेन्ना जेन्ना मेळटा तेन्ना चडशे फावटी भाशेचेर जेन्ना उलयतात कारण तो बाकीच्या ज्या मनशांचेर उलयता ताजे विशीं उलोवपाक म्हाका कांय इंट्रस्ट नासता. पूण भाशे विशीं उलयता आसतना खूब कितें संदेशा कडल्यान आयकूंक मेळटा. आनीक म्हाका हालींच्याच एक 7-8 वर्सांक म्हाका संदेश हो भाशीक नदरेन वा फोनोलॉजीच्या नदरेन भास विज्ञानाच्या नदरेन व्याकरणाच्या नदरेन विचार करता हें म्हाका जाणवलें, फील जालें. बिकॉज अदरवायज हांवें धरिल्लो की तसो हाजो पत्रकारिते कडलो सोडलो जाल्यार तसो लँग्वेज म्हणून जसो टिचराचो संबंद विचार आसता संबंद आसता अभ्यास आसता तसो ना काय म्हणून. पूण म्हजो तो भ्रम आशिल्लो. सो हांगा धर्तरे वेलो धरून तें हाडलेल्या बी आनी बाकी कडेन येता पूण उस्तिल्ल्या मड्यांची आसा त्या जाग्यार उस्तिलेल्या ना. अशी खूब उतरां आसात. हें जाल्यार हांव तुका मागीर दिता म्हणजे तूं दुसरी आवृत्ती बी काडटलो जाल्यार. कारण ज्या तरेन हो वाद मुखार वचपाक लागला ते तरेन पयली आवृत्ती बेगीन सोंपतली अशें दिसता. आनी दुसरी आवृत्ती काडटा आसत जाल्यार ह्यो खुबश्यो गोश्टी आसात तें करूं येता. कोंकणी कवितेचेर जेन्ना हांव PhD करतालो तेन्ना तातूंत भितर 2 काळ अधोरेखीत केले. म्हणजे हांवेंच म्हणलें एक बामर काळ आनी दुसरो बांगर काळ अशें म्हणजे थिसिसान हांवें एक वन ऑफ द कन्क्लुजन म्हजें म्हणलां. बामर काळ म्हणजे बाकीबाब मनोहर आनी रवी पंडीत जे एका वेळाचेर बरयताले आनी ह्या तिगांयनी मुणकारांचीं दुख्खां मांडलीं. तिगूय भाटकार आसून म्हणजे भाटकार तशी भाटां तांचे कडेन कितली आशिल्ली हो म्हजो अभ्यासाचो विशय न्ही. पूण तांणी जी दुख्खां तांची नाशिल्लीं त्या लोकांची तांणी दुख्खां मांडलीं.
आनी मुखार मागीर एक बांगर काळ आयलो. बांगर बैल कविता घेवन येवपी पुंडलीक बाबाचो. आमी कोण हाची जाप आमीच दितले, ती काळ दिवचो ना अशें म्हणून सांगपी. जाणें गोरवां राखलीं, जाणें जो गोरवां वांगडा भोंवलो ताणें राखण्या विशींच्यो कविता बरयल्यो. म्हणजे हे मांडपाच्या दृश्टींतल्यान दोन वेगळ्यो गजाली दिसतात. म्हणजे जशें हांव त्या हाका बोलीक हांव स्पर्श करना, कारण म्हाका दिसता सर बोलीच्या संदर्भांतल्यान सामाजीक संदर्भांतल्यान उलयताले. हांव फोनोलॉजी आसत वा म्हणजे भासविज्ञान ह्या नदरेंतल्यानच उलयतां. हांव खंय केन्ना थांबपाक जाय तें सांग, हांव रोखडें कवयटां. सो हांगा मुद्दो हो की जे दुसरी भास बोली जाची दुसऱ्याची जी म्हजी न्ही ती हांव बरयतां. तुजो मोटीव म्हाका समजला की हाका प्लॅटफॉर्म जाय, त्या बोलीक प्लॅटफॉर्म जाय, वा त्या बोलीक प्रमाणीकरणाच्या प्रवाहा भितर स्पेस जाय वा हक्काची सुवात जाय. म्हणटकीर आमचे कडेन जालां कितें, आमचे कडेन पयलींच्या काळाचेर जशें म्हणजे रवी पंडितान म्हजें उतर गावड्याचें हातूंत भितर म्हजें हें उतरच गावड्याचें न्ही बोलीचें. देर इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन इन द टायटल इट सेल्फ. हांव हाचेर चड उलयना, कारण संदेश आसा हांगा. आतां तो म्हणटा ना तातूंत पेपरान ना जाल्यार ह्या हाजेर बरोच तेंप वाद चलयलो तुवें म्हजे कवितेच्या संदर्भांतल्यान बी. म्हणजे चाल वेगवेगळ्यो भाशेच्या संदर्भांतल्यान आमी कवी जे आसा तो वेगवेगळे चाली खेळटा भितर, व्याकरणाच्या नदरेन, प्रयोगाच्या नदरेन, आकृतीबंदाच्या नदरेन. आनी ह्या चालींक आनी म्हाका इवन साहित्याच्या मळाचेर खुबशे प्रयोग करपाक लावपी संदेश प्रभुदेसाय म्हणजे म्हजी गिरमीट आसत किंवा ओली सुखी आसत, नाजाल्यार हांव तें घडये बरोवचो नाशिल्लो हो प्रयोगूय करचो नाशिल्लो. म्हणजे तसो चाल वदोवपी तो आनी वाद चलोवपी दोनी. हातूंत भितर जायते कडेन ताणें ए घालून जें बरयल्लें आसा त्या संदर्भांतल्यान म्हाका जो त्रास जालो ताजे विशीं हांवें सांगलें. आनी हांवूय विचार करपाक लागलो आतां हें अशेंच तरेन आमी बरोवप काय म्हणून मुखार सगळ्यांनी. खूब जाण चर्चाय करपाक लागले. शेणै गोंय बाबान आपल्या साहित्यांत वेगवेगळे कडेन ह्यो गजाली नमूद केल्यात, म्हणल्यात की आपूण ज्या ज्या जाग्याचेर वता त्या त्या जाग्याचेर कोंकणी बोलींतलीं वेगवेगळीं उतरां आयकता आनी तीं वापरपाचो प्रयत्न करता भितर. आनीक ताज्या हातूंत आयल्यांत, ताजेर हांवें तसो लेखय बरयल्लो आसा की तूं सांगता तें खरें की फट अशें ताज्या हातूंत मेळटा आनी आमकां कारवारी बोलीनय मेळटा. तूं येतलो की ना वा मातशें मेरेन आमकां हें मेळटलें. सो बोलींच्यो विशेशतायो समजून घेवन लक्षांत घेवन ताका प्रमाणीकरणाच्या प्रवाहा भितर हाडप ही मोख आशिल्ली. पूण ती कितले मेरेन सक्सेसफूल जावं येता वा ती कितले मेरेन सक्सेसफूल जावची हें ताज्या उपरांत येवपी जे लोक आसात, जाणी बरयलें, जाणी मुखार व्हेलें, हें तांचेर आदारून आसा, तांचेर अवलंबून आसा. रविंद्रबाब केळेकरान एक सुंदर जें पुस्तक बरयलें सांगाती नांवाचें, जातूंत चिंतनां आसा, एनेक्डॉट्स जाका आमी इंग्लिशीन म्हणटात ती ल्हान ल्हान. तातूंतलें निमाणें जें आसा तें आसा की हें पुस्तक हांगाच आपूण थांबयता, मुखार जाका मुखार व्हरपाक जाय ताणें तें चलोवचें म्हणून. ताजे उपरांत कोणेंच दुसरें पुस्तक काडूं ना. हांवें फक्त एक प्रयत्न केल्लो आनी जो पारजत चलताले त्या वेळाचेर पारजतान हांवें अशें कांय एनेक्डॉट्स सांगातीच्या सांगातान ह्या टायटला अंडर दिल्ले. म्हणटकीर म्हाजो हें उतर आयच्या काळार जर वापरना आसत वा वापरपाक जाय आसत ताज्या संदर्भांतल्यान आमी कोणेच तो प्रयत्न करना अशें न्ही. जाची आमी देख दितात सगळ्यान पयलीं संत नामदेवाच्या अभंगाचो, पावगा दातारा तूं नंदालो झिलो घे म्हाजो फडको, तातूंत आसा घे म्हाजो फडको देवा पांयां पडलो, तातूंत म्हजो ना. ही सुरवात आसा. म्हणजे शेकडो पळयात तुमी, 13वो शेकडो. म्हणटकीर हें संत नामदेवाचें जर काव्य तशें पंजाब मेरेन आसा, पंजाबी भितरूय आसा. आनीक तुमी नामदेव गाथा जर वाचलो जाल्यार तातूंत भितर ह्या ज्या जाग्याचेर हो कोंकणी गवळण जी उलयता ताजे मुखार कानडी गवळण उलयता, ताजे मुखार उर्दू भाशीक गवळण उलयता. अश्यो ज्यो 5 गवळणी आसात त्यो उलयतात. तातूंत भितर हें म्हाजो आयिल्लें आसा. आनी आमी अशें म्हणटात अभ्यासक की तें पेडणे बोलीच्यान म्हणजे बावंड्री कडल्यान वता आसतना ताजो ग्राफ जर पळयत तो पंजाबा मेरेन वचपाचो जाल्यार ह्यो सगळ्यो बोली तातूंत भितर आयिल्ल्यो आसात. वसंत लवंदे हांणी जें कोंकणी भाशेचें अध्यापन बरयलें तातूंत एक कडेन जी शिक्षकां खातीरची गजाली आसात आनी भाशेक दवरून ज्यो कांय गजाली सांगल्यात तातूंत तांणी क्लियर म्हणलां की शिक्षकान वर्गांत प्रमाणीत भाशेचो
प्रयोग करूंक जाय. आतां हें हांव 2 अर्थान घेता. एक म्हणजे प्रमाणीत भाशेचो उपेग करपाक जाय ह्या नदरेन, वा प्रमाणीत भाशेचो प्रयोग करूंक जाय म्हणला. हातूंतले प्रयोग हें जर उतर घेतलें जाल्यार आमी अजुनूय त्या फेजी भितर आसात जें माधवीबाईच्या संदर्भांतल्यान तुवें म्हणलें की आमी त्या नदरेंतल्यान हुमऱ्यार आसात. आमी प्रमाणीत कितें म्हणटात की हांगा आनी थंय, पूण मनशाच्या भाशेची जी उदरगत जाल्या वा बोलींची खास करून ज्यो बोली जे तरेन घडल्या त्या बोलींकूय एक नेम आसा. म्हणजे आमकां कुडचड्यार तुमी गेले जाल्यार तुमकां हांगा आनी थांगा मेळटलें, तुमकां दुसरे कडेन आनी खंय गेले जाल्यार हय आनी थंय मेळटलें, हयसर आनी थंयसर मेळटलें, हे कडेन आनी ते कडेन मेळटलें, हेवटेन आनी तेवटेन मेळटलें, हेकात आनी तेकात मेळटलें, हय आनी थंय मेळटलें. म्हणटकीर आमी एका टोकावेलें पेडणेचें हांगा आनी थंय आसा, हांगा आनी थांगा हांगा कुडचड्यार आसा थंयच्या हांगा घेतलें, आनी हय आनी थंय आसा थंयच्या थंय घेतलें, आनी हांगा आनी थंय हें आमी प्रमाणीत केलें. सो प्रमाणीकरणाचो भाग जो आसा तो अशेच तरेन वतलो मुखार, आनीक तो मुद्दाम जावन करप काय कितें हाजेर डिबेट जावं येता. हांव ताजेर मुखार चड कांय उलयना. लिपीच्या संदर्भांतल्यान खास करून हांव उलयतां की लिपीचेर आतां मेरेन आमकां रवींद्रबाब केळेकारान, शणैगोंय बाबान, PG कामतीन वेगवेगळी लिपीच्यो खाशेलपणां आनी लिपीच्या संदर्भांतल्यान पुस्तकां बरयल्लीं आसात. जो बोलीच्या नदरेन जो प्रयोग जाला तो म्हाका इतलो मोठ्या प्रमाणा भितर दिश्टी पडटा तो विष्णू वाघाले साहित्या भितर. म्हणजे ताजें जर वाचत तुमकां आनीक तें खंयच भितर तातूंत मुद्दाम जावन केल्ल्याचो भाग ना. बिकॉज एके वटेन आमी म्हणप की कविता ही स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफूल फिलिंग्स, आनी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो जर येता आसत जाल्यार म्हाका दिसलें म्हणून दिसलें की तुज्या उलोवपां भितरय बी तें न्हू येतलें काय म्हणून, सिन्स इट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो. पूण आमी तो प्रयोग म्हणून जर करता आसत आनीक बोली आनीक तुजो एक मुद्दो जो आसा की जे ओदो तुवें म्हणलें उलयता आसतना म्हाका नेमकें वाक्य याद ना कितें म्हणून की कोंकणी उलोवपाक आमकां शिकची पडली अशें कितें तरी. म्हणजे आमी कोंकणी ना वाचपाक ना आमी तशी बरयली ना जशी ते उलयतात. हय अशें जें म्हणलें. म्हजो एक हें आसा, आमी कोंकणी बरयतात, कोंकणींतल्यान बरयतात, जे कोण कोंकणींतल्यान बरयतात ते कोणा खातीर बरयतात? कोंकणी भाशेंतल्यान वाचतल्यां खातीर बरयतात काय हेर भाशेंतले पूण आतां कोंकणी वाचतले तांचे खातीर बरयतात? इज अ क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल. कोणा खातीर बरयतात? आनी दर एकलो हो ज्या भाशेंतल्यान बरयता तो त्या भाशेंतल्यान वाचतल्यां खातीर बरयता. तुवें एक जो मुद्दो म्हणला तो म्हाका मान्य आसा की आमचे कडेन खुबशे जाणांक वाचपाक आडखळटात ते, बिकॉज जें एग्जाम्पल दिलें तुवें की अग्ररेखाचे उदय बाबाचे ते वाचताले आनी हें वाचपाक कठीण लागतालें. म्हाकाय खूब जाण मेळटाले ते तुमचे कोंकणींतले ज्या कोंकणींतल्यानच सांगपी कोंकणी मनीसच मेळटाले, अजुनूय मेळटात, की तुजे ते बरयता पळय ते कोंकणींतले आमकां वाचपाक कळना. ना हांवें हाजेर बारीकसाणेन विचार करतकीच म्हाका जाणवलें की जे अशें म्हणटात तांचें शिक्षण मराठींतल्यान जाल्ल्यान आसत वा तांचें वाचन चडशें मराठींतल्यान जाता म्हणून आसत, ते वाचतना मराठींतल्यान वाचतात. इज द मेन कोर पार्ट ऑफ इट. वाचतना मराठींतल्यान वाचतात म्हणजे कितें? तो घराक गेलो हें जें मात्रा घालून, जशें तुवें बरयलां तशें न्ही, पूण मात्रा घालून जें बरयल्लें आसतलें तें तो वाचतना कसो वाचता? तो घरा गेलो आनी म्हणटा तुगेली कोंकणी म्हाका वाचपाक कळना. म्हणजे ताका सांगचें पडटलें आमी की कोंकणी मनशांनी कोंकणींतल्यान वाचपाक जाय आनी मराठी जो शिकला वा मराठी भाशीकांनी मराठींतल्यान वाचपाक जाय. होच गोळ आमचो मराठी वाचतनाय जाता, कारण आमी मराठी भाशीक नाशिल्ल्यान आमी केन्ना मराठी सारकी वाचना. आमी त्यांना असं सांगितलं म्हणनात, आमी त्यांना असं सांगितलं म्हणटात. मराठी भाशीक त्यांना असं सांगितलं म्हणटात, पूण आमी थंय डबल ना म्हणून म्हणनात. मी पापात आहे पुण्यात नाही आणि मी मुंबईत आहे पुण्यात नाही. हे एकूच तरेन बरयतात मराठीन, डबल न वापरनात. पूण मराठी मनीस वाचतना हे पुण्यात म्हणून वाचता आनी आमी थंय त्या जाग्याचेर तो आदलो संदर्भ लावन वाचतात. जाल्यार कोंकणी वाचतनाय म्हजें प्रामाणीक मत की आमी आदलो जो संदर्भ आसा तो लावन वाचचो आनी तो वाचतना सातत्यान तकलेक संवय करची की हांव कोंकणींतल्यान वाचतां, हांव कोंकणी वाचतां. हें जें एक तयार करप म्हणजे आसा वातावरण,
वॉर्मिंग अप जेन्ना आमी एक्सरसायज करता त्या वेळाचेर वॉर्मिंग अप करतात की तुमचे नर्वसांक आतां संवय जावपाक की आतां मुखार एक्सरसायज जावपाचो आसा त्या नदरेंतल्यान बाराखडीच्या संदर्भांतल्यान जेन्ना विचार केलो कितली 5 मिनटां बाराखडी ताणें सांगलें की आमी उलयले हाजेर ताणें म्हाका तुवें 13 खडी म्हणली न्ही ना 14 खडी म्हणली आनी हांवें ताका म्हणलें 15 खडी खडी कित्याक म्हणटात तें खबर आसा न्ही एक्चुली हां ना 12 इट इज नॉट 12 खडी इट इज 12 अखरी 11 म्हणजे अक्षरां 12 अक्षरी ती 12 खडी सो खरी जें आसा तें खडी आतां म्हणजे 12ची नोंद करून घेतली देवनागरी लिपी भितर ती आतां आमी जर असो जर अभ्यास केलो की आमकां लागींची एके वटेन मराठी भुगोलीक नदरेन आनी एके वटेन कानडी ह्या दोनी लिपयांचो जर आमी अभ्यास केलो आनी आमकां फोनेटिकल नदरेन आयकुपाच्या नदरेन लागींची भास म्हणल्यार बंगाली सो बंगाली लिपीचो एक्चुली हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा की तुज्या ह्या कामाक लागून हांव खूब कितें चाळपाक बसलो वाचपाक बसलो आनी म्हाकाय खूब कितें नव्यान पयले खेप कळपाक लागलें ह्या नदरेंतल्यान कन्नड भाशेंत तांणी सरळपणान 14 खडी म्हणल्या कन्नड भाशेंत कारण तांचे 2 दीर्घ ओ आनी ए जे आसात ते वापरतात आनी बरयतात म्हणजे अ आ इ उ ऊ ए हय हांव ती स्लो सांगता ए ऐ ओ औ आनी आहा अशे 14 म्हणजे कोंकणीन आमी जर विचार करपाक गेलो जाल्यार अ आ इ उ ए ऐ ओ औ हें आमकां शिकयतात आनी आमी वर्गानय शिकयता आसतना हांवें पळयलां की सगळे जाण अ आ इ कान लायात आमच्या शाळेन कोंकणी शिकयता आसतना चुकून आडवाद आसतले कांय कडेन अ आ इ अशी शिकोवपी आमचो अस्वर हो 2 तरेन उच्चारान येता आमी हो शिकयच ना जो आमचे कडेन भाशावाद चलता मराठी ही कोंकणी खूब लागींची म्हणून मराठींत ही नाच ही म्हणटा ती ना म्हणजे हांव एग्जाम्पल दितां की रड आनी रड हें विशेशण आनी रड हें क्रियापद किंवा पणस आनी पणस एक पणस आनी हे आमचो क्रिस्ती समाज जो त्या जाग्याचेर ओ वापरता तोवूय हो फरक करता पणस आनी पणस तो थंय ओ करता एक कडेन ओ करता एक कडेन ओ करता म्हणजे ओ आमकां जी मात्रा आसा ती जाय ती मात्रा आमकां जायच आतां दुसरी जी मात्रा आसा जाचेर ताणें तुतयो मारून घण मारून ती मातशी वांकडी करून आतां वयर दवरल्या हां हय ना हांवें तें म्हणूं ना कारण तें दुसऱ्याचें उतर न्ही हय सो तो जो बँड काडला आतां तो चॅप हो जो डेंट आसा तो डेंट तसोच दवरप काय आमी परते आतां पोंच्यान ताजेर हातोडी मारून तो नीट करपा लागप हो येवपी काळ आमकां ठरयतलो ना हांव एक्चुली हाजो अंडर करंट सिरियसच आसा की हें येवपी काळ ठरयतलो तुवें आनी प्रयोग कोणे तरी केले शिवाय आय एम ऑलवेज हांव रिणान आसा खंयच्या मनशाच्या वी ऑल हॅव टू की जाणें ह्या धर्तरेचेर पयलो लाकडाचो लॉग जो आसा तो धुकळून उडयलो आनीक मागीर चक्राचो सोद लागलो त्या मनशान जर तो धुकळून उडोवं नाशिल्लो ताका खबर ना मुखार कितें जावपाचें आसा म्हणून घडयाळी जावपाच्यो आसात मशिनां जावपाच्यो आसात गाडयो जावपाच्यो आसात ताका खबर नाशिल्लें तसो ताणें एक लॉग धुकळून उडयला म्हणून हांव ताका परबी भेटयता संदेशा फुडें कितें करपाचें आसा फुडें कितें जावपाचें आसा हाजेर चर्चा जावपाक जाय खूब म्हत्वाचो विशय आसा हांव खंयच ह्या गजालीचें समर्थन करना इनफॅक्ट हांवें पयलींच सांगलां की हें वाचता आसतना म्हाका एके बसकेन वाचप कठीण जालें खूब त्रास जाले सुरवातेक म्हाका अशें दिसलें की वकलाक बी हें जालां काय म्हणून काडून पुसले बिसले पूण मागीर म्हणलें ना हारशे सारके आसात हें सकयलच आसा बरयल्लें आतां मात्रा जी आसा कानडी लिपी भितर आतां कानडी लिपींतल्या हांव मात्रेचेर संदर्भान सांगता बेकू म्हणजे जाय म्हाका जाय अशें बरयतात त्या वेळाचेर आनी नाका म्हणल्यार बेडा पूण दोनी कडेन मात्रा आसा पूण उलयता आसतना जर आयकत जाल्यार बेडा आसा
आनी उलयता आसतना आयकत जाल्यार बेकू आसा. एक कडेन ए आसा, एक कडेन ए आसा. मराठी भितरय हांवें सांगलें की आमकां व्यंजनांच्या बाबतींत पुण्यात बंगालींत जी बाराखडी आसा ताजी मजा आसा. बंगाली आमकां दिसता अ म्हण बंगाली सगळे अ म्हणटात, सो आमी कित्याक अ बरोवचो न्ही, आमी अ बरोवया. पूण बंगालींतलो अ हो अचो न्ही, तो अचो अ. ज्या जाग्यार अ आसा म्हणजे म्हाजें नांव थंय राजय जें आसा तें राजय जातलें घडये. ज जो आसा अ जो आसा तो अ जातलो. हांवें फक्त उपकार इतले मानले, म्हज्या हातून मात्र ना म्हणनाले आयजय थंय एक वयर हें येवपाचें म्हणून. म्हज्या आवयन ते उपकार केले म्हजेर नांव दवरता आसतना, म्हणजे आनी कोणी नांव दवरलें ताणें. सो अद्भुत बंगाली भाशेन जेन्ना अद्भुतूच बरयतात, पूण वाचतना एकय बंगाली मनीस अद्भुत वाचना, तें अद्भुत वाचता वाचतना. आनी हें ताका त्रास जातलो म्हणून कोणें ताजेर अ घालूना, कोणें अ घालूना. पूण मुद्दो हो की तांकां कोणाक आपूण बंगालींतल्यान वाचता हें सांगपाची गरज पडना. गोंयांत आमचे कडेन हांव सदांच म्हणत आयलां, आमचे कडेन आदल्या काळार जो भाशीक वाद जाला आनी तातूंतल्यान जें लुकसाण जालां, तें लुकसाण फक्त साहित्याचें ना, तें फक्त भाशेचें ना, तर तें आमच्या मानसिकतेचें लुकसाण आसा. आमकां वाचपाक कोंकणींतल्यान शिकोवचें पडटलें हाज्या मुखार. आमकां शाळेन वचून एक्चुली शिक्षकां खातीर आनी खास करून प्रायमरी हांगा शिक्षणीक मळावेले तज्ञ आसात. हांव तुमचे कडेन मागतां, हांवें B.Ed टिचरांक सांगून जालें हें दोनी कडेन गोंयच्या B.Ed कॉलेजींनी, की एक पेपर असो दवरात ज्या जाग्याचेर. हांवें गोवा बोर्डाकूय सांगलां, अग्निबाब हांगा आसात, तुमकां याद आसतली जेन्ना टिचर ट्रेनींग आशिल्लें त्या वेळाचेर, एका सेमिस्टराक भास शिकयात, एका सेमिस्टराक साहित्य शिकयात. सो वॉट डिफरन्स इज देर? टिचराक जेन्ना हांव टिचरा कडेन उरलें, त्या टिचर म्हणटा हे सगळे धडे आनी व्याकरण ताजे सकयल जें दिलां तें काळाच्या प्रकार आनी हे जे सगळे भाशेन सेम आसताले ऑलमोस्ट, ते धडे आनी कविता शिकोवपाक आमकां आख्खें वर्स पावना. आमी भास केन्ना शिकोवं भुरग्याक परिक्षेक प्रस्न विचारतात, पणस हाजें वचन बदलात म्हणून, और आनी तो बरयता पणस, आनी ताजे तकलेन कितें आसा की पणस हाजें वचन बदलना. ताका देव विचारतात वचन बदलात म्हणून परिक्षेक, आनी तो देवूच बरयता, आनी ताज्या तकलेन, पेरंटाच्या तकलेन आनी कांय शिक्षकांच्या तकलेन ताजें वचन बदलना. म्हणटकीर आमचे कडेन आतां देव आनी देव हें शिकोवपाची पाळी आयिल्ली आसा. आनी हांवें खूब नोट केलां, आमच्या जिबेवेल्यान हें वचपाक लागलां. काल 4 चोर आयले म्हणटात लोक, 4 चोर आयले. आमी कितले देव पळयले म्हणटात, चवथी वेळार बी देव ल्हान भुरगीं बी देव म्हणटात. आमी घरांनी आतां हो अ आनी ए आमी पालकांनी आपलो भुरगो कोंकणी जावपाक जाय जाल्यार ताज्या मनान पयलीं ही अ घालपाक जाय. हांव खऱ्यांनी सांगता तुमकां, हांव ग्रॅज्युएशनाक शिकयतालो त्या वेळाचेर अ म्हणून घेतालो तांचे कडल्यान. खूब कमी भुरग्यांचो रेस्पॉन्स पॉझिटीव आसतालो त्या बाबतींत. चड आनी चड, बसीन चड गर्दी, तूं बसीन आतां चड इज डिफरंट. एकदां सावड्डे एक कडेन बाजारान गेल्ले कडेन एकलो अ कोंकणी मनीस, पूण जो गोंयान खूब वर्सां रावला आनी कोंकणी उलयता, तो भाजेकान्नीक सांगता हे पेर कशें दिले काय म्हणून. आनीक तूं कितें आमी घाटी समजला, ती सांगता तूं ते पेर म्हणटा तेन्ना म्हाका कळ्ळें म्हणटा, पेर म्हणना म्हणटकीर तूं हांगचो न्ही म्हणून. ही कोण सांगता? ही विक्री करपी जी बायल मनीस गांवांतली जी आसा, जिका आमी तशें अशिक्षीत म्हणटले घडये, ती इलिटरेट मे बी, ती सांगता. तिका नाद खबर आसा, तिका कान आसा. हो कान आमचो शेणला, तो कान आमी भुरग्यांक दिवया. हो कान आमी दिवपाक जाय. आमी कान दिवना आमच्या भुरग्यांक. हांव सोंपयतां, मुखार वतां. आर्य भासो आसत, द्रवीड भासो आसत, गुजराती भाशेन आनीक मजा आसा. गुजराती भाशेन इंग्लिशींतली उतरां पसून स्ट्रॉबेरी, दे रायट स्ट्रॉबेरी. फ्लॉवर, ते फ्लोवर बरयतात सांगता हांव. अ आशिल्लोय ओ बरयतात, बिकॉज ते तशें म्हणटात. आतां पूण ते वाचतना गुजरातीनच वाचतात. म्हणजे विश्वकोशान हांवें चाळ्ळें जाल्यार विश्वकोशां भितर म्हाका एक वेगळे तरेचो क्रम दिश्टी पडलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अ आनी ताजे उपरांत ए मुखार ना, ए जावन ए आनी मागीर मुखार आ आनी अ आनीक मागीर मुखार ई सगळे. जशें उलयतात तशें जर बरोवप बोलीच्या नदरेन, जाल्यार मागीर ताणें बरोवप, तेणें बरोवप, ताणेन बरोवप. कारण अनुस्वार आमचे कडेन न म्हणून येता कांय कडेन. हांवेन येता, हांवेन जिबेर येता, हांवें येता.
हय अनुस्वार आसा तो न जावन येता नाकी व्यंजना आनी जर जशें आयकूंक येता तशें बरोवपाक जाय जाल्यार मागीर आमी हिंगा जें आसा तुवें जें बरयलां तातूंत भितर हिंगा बरोवप ना तुवें क ख ग ग ङतलें ङ बरोवप आनी ताका आडी दिवप कारण आमकां ल्हानपणांत ङ ङा ङी ङी ङू ङू ङे ङाय ङो ङाव ङम ङा शिकयल्या य या इ यू यू ये ये म्हाका सदां प्रश्न पडटालो हें य खंय आसा काय म्हणून वापरूंकूच मेळना आनी हो फक्त आमकां क्रिस्ती बोली भितर दिश्टी पडटा वापरानाशिल्लो य गोंय ना गोंयाच्या बाबतींत म्हणजे हें वेगळें आसा की इट वॉज ऑलरेडी हें म्हजें पर्सनल आं गोवें आसपाक जाय आनी गोवें आसलें तें गोंयें जालें अशें अशें म्हजें म्हणणें बिकॉज धवें आसलें धयें जालां हांवें आसलें हांवें जालां ग्रामीण हातूंत भितर तशें गोवें आसलें गोंयें जालां आसपाक जाय हो एक नेम दुसरो सगळीं गांवचीं नांवां जीं आसा तीं आडनांवांनीच उरल्यांत सो गोवेकार आडनांव आसा म्हाका गोंयकार आडनांव मेळना दिवकार आसा तेय बी गोंयकारागेर आसात आं ना दिनाकात तुमी सो भाशीक नदरेन आतां सोंपयता आसतना हांव इतलेंच म्हणटा म्हाका म्हज्या आजयेची एक म्हण याद जाली ती खूब फावटी म्हणटाली गोडान मरतल्याक केन्ना वीख दिवची न्ही म्हणून सो आमकां हातूंतल्यान आतां कितें अर्थ काडपाक जाय तो तुमी काडात सो हांव कन्क्लूड करता दोनूच मुद्दे सांगता एक शाळेंतलें आमचें मुळावण खास करून मौखीक विशय मौखीक नदरेंतल्यान शिकयतना अवर टिचर हॅज टू बी नाव एज्युकेटेड शिक्षक आनी खास करून मुळाव्या पावंड्याचेर 7वी मेरेन तरी आमी जर तांकां भास शिकयली साहित्य बंद करात साहित्य मागीर शिकतले ते ह्या धड्यान कोणें कोणाक म्हणलें हें चुकल्यार कांय हरकत ना पूण ताजी रड आनी रड ताका वेगळें म्हणपाक कळपाक जाय चड आनी चड ताका वेगळें म्हणपाक जाय धड आनी धड हें ताका वेगळें म्हणपाक कळपाक जाय जाल्यार ताजो कान तयार जातलो मुळावण आमचें इबाडटा हो हुस्को आसा अ ए ओ हे उच्चार आमी योग्य पद्दतीन आयकुपाक शिकोवया योग्य पद्दतीन वाचपाक शिकोवया आमकां ह्यो कांय नव्यो गजाली करच्यो पडच्यो नात अशें म्हाका दिसता नाकी व्यंजनां जीं आसात त्या उच्चारांतली ताजी जी कार्यपद्दत आसा म्हणजे पुंडलीक नायक तो ड चेर अनुस्वार आयला म्हणून पुंडलीक नायक जाता दांडो जे आसा तो ड ठ ड ड न आसा म्हणून तो दा न जाता आंबो जो आसा प फ ब ब म आसा म्हणून तो आ म जाता जाल्यार मागीर आमी कारवारच्या बोलींतल्यान जो कोण दांडो हिंगा हाड म्हणटा ताका हांसचे नात पांडू हांगा दांडो घेवन यो अशें म्हणटल्याक आमी हांसचे नात कारण कोस्टल रिजना भितर हो जो अनुस्वार आसा तो नाकी ह्या व्यंजनान परावर्तीत जाता आनी जिबेर येता श श आनी स हें आमी उलोवपाक तरी शिकोवया भाशेन नासूं खुबश्या भाशेनी हें शिकयतात आनी गुजरातीन मजा आसा गुजरातीन श बरयतात श बरयतात स बरयतात आनी शच म्हणटात हें बरयतात आनी म्हणटात कारण तांचे जिबेर शच आसा स चुकून आसा जोडाक्षराच्या बाबतीन गुजरातीन सो श आमी शिकयत नात भुरगो शाळेंत हें कितें श आनी हें श असो जोर दिता नाजाल्यार हें 2 गांठीचें श हें पोटफोडे श अशें म्हणटा कारण शिक्षकान तशें शिकयलां मल्याळम भास शिकय अशें म्हणून जर तुमी मल्याळी मनशाक सांगत तो सगळ्यान पयलीं तुमकां एक शब्द म्हणपाक लायता माळा माळांनी मालांनी मारांनी माळांनी माळा माळा म्हणजे पावस तूं हो जर शब्द उच्चारता आसत जाल्यार इट इज युअर एंट्री इन द क्लास मल्याळम शिकपा खातीर आमी आमच्या भाशेंतल्यो ह्यो ज्यो आमच्यो भाशेचो जो प्राण आसा आत्मो आसा तो सांबाळया सो च ज आनी झचे 2 वेगळे उच्चार आसात तेवूय वर्गान शिकोवया मुळावण इबाडटा मुळां घट जालीं जाल्यार कोंब आपसूक येतले देव बरें करूं